नमस्कार. आमगेली भास आमची भास कोंकणी भास ती कशी आमी उलयताची आनी आमकां तें कशी गोत्तस कितले प्रमाणार गोत्तस अशें पुरो आमी एक खुशयेर उलोवची वेळ आयला. आज परते शुक्रार आतां 1 घंटे वेळ आमी मेळनो उपास आमगेले भाशेचे विचार थोडे उलोवया आनी आमी खुशी पावया आमी उलोवचें आनी ते कशी बरोवची जाल्यार कशी जाता हे पुरा विचार आमी मना घेतची आमगेले भाशेचे एक संपत आमगेले मना भितर वाडोवचे एक बारी लायक काम हे यूथ ऑफ GSP चॅनलाच्यांक आमी धन्यवाद सांगता. आज आमी एक केन्नाय उलोवचें तो ती तें अशें म्हणटा आसच आमी तो पणस की ती चेल्ली की आनी ती म्हणटाना आमी बरे जीव आशिल्ल्यांक मात्र सांगता की आतां जीव नातिल वस्तू खंय म्हणटा आमी ती वणती म्हणटा ती वणती म्हणटा अशी आमगेले भाशेंत एक भारी विचित्र म्हळ्यार आमगेले लागींचे भाशेंत नातिले एक विचार आज आमगेले भाशेंत आसा तें लिंग तीन लिंग प्रयोग आमगेले भाशेंत आसा आनी तें आमी लिंग निर्धार प्राणीची लिंगांनी न्हय ते नाम पदाचे लिंग घेवन आमी हे निर्धार करताची हे कशी तें म्हूण पळोवया. तशीच आमी येदोळताय शिकिल्ले विचार म्हळ्यार आमगेले सुरवेचे एक कार्यक्रमांत आमी प्रकृती प्रत्यय आनी पद हे कशें जाता शब्द उत्पत्ती कशी जाता आनी नामपद ताजे 2-3 रूप आमी पळयले. नामपदांतू भावनामकी आनी अंकीत नाम असल पुरा विंगड विंगड ताजे प्रकार पळयले आमी आनी विभक्ती कशी करचे. आतां आमी कन्नडांत आवनु आवनिगे आवनिंद अशी म्हणटा तशी कोंकणींत कशी म्हणया ताका हे विचार आमी पळयले आसा. आनी शब्द जाताची 2-3 शब्दाक घालून तेन्ना अर्थ व्यत्यास आमी हात दिवचे असल पुरा विचार आमी पळयले आसा. पदपुंज तेजे वाक्यांश म्हणटा पदबंद म्हणटा जी कोंकणींत आनी थोडे विंगड पद ಒಟ್ಟು घालारी ते कन्नडाचे आमगेले नुडिकट्टू आशिल्ले वरी आमगेल्यांत ते वाक प्रचार म्हणटा आमी वाक प्रचार मुखावरां म्हणटाची हे सगळे रचने आमगेले कोंकणींत कशी आसा. आनी कुडकी वाक्य खंड वाक्य आनी सगळे वाक्य बरयतना आमी थोडे फावटी तांतूं एक विशेष अर्थ दिवचे वाक्य म्हणटा. कन्नडांत पडेनुडी म्हणटाची आमी ताका म्हणयो म्हणटाची सांगण्यो म्हणटाची प्रोवर्ब म्हणटाची इंग्लिशांत प्रोवर्ब आनी सेयिंग्स म्हणटाची. तशीच लास्टाक एक गूढ अर्थाचे विचार ताका आमी वगटुगळ म्हणटाची हे रिडल्स इंग्लिशांत अशी पुराय एक विचार पळयलो आसा. नेक्स्ट स्लायड. दोनीचे विचार आमी नेक्स्ट स्लायड. आतां दोनी फावटी आमी पळयले थोडे आमगेले शब्द संपत आमकां चड परिचय नातिले एक क्षेत्र आसा तें कृशी क्षेत्र. हळ्ळेंतू आसचे हे एक वावर चटवटिके हे विशयार खंयचे ते आमी नांगोर की नूग की असल पुरा गद्द्या कृशीचे संबंध थोडे नव शब्द आमकां परिचय नातील शब्दाक आमी पळयले. आनी नामपद तो
प्रथम एक विषयावर पळयला मी वचन एक वचन एक असला रे कशें म्हणचे दोन असला कशें म्हणचे दोन्ही पयस चड असला बहुवचन एक वचन आनी बहुवचन पळयलें नेक्स्ट स्लायड आनी तिनी फावटी आमी पळयलें हे क्रियापद आमी काम करचें म्हणलें एक हाजेन आमी आरंभ करून धरचें धांवचें अशें पुरा पळोवन ताजें मूळ कसलें आनी ताजें विंगड विंगड रुपांतर कसलें आनी तंतू धातू ते मुळाक आमी धातू म्हणटाची धातूंतले कितले पुरा विशेष रितीची धातू आसा आमी पुरा विंगड विंगड रितीचे धातू पळयले नाम धातू नाम विशेषण धातू अशें पुरा पळयता आमी कोंकणींत मस्त विशय आमी स्कुला शिकिल्ले वरेची शिकता आसाची आतां मुखारचे विशय नेक्स्ट स्लायड आज आमी पळोवचे विशय हांव तुमकां आतां सांगला आमी कोणाक आनी खंयच्याक तो ती तें ते त्यो ती हे दोन्ही लायनाचे प्रयोग आमी चड उणी सोडला बरयतना हें पुरो जावक येता खंयच्याक अशी आमी खंयची वस्तूक कोणाक अशी पुरो आमी तो कोणा म्हण येता ती कोणा म्हण येता तें कोणा म्हण येता अशी एक विचार आज आमी पळोवचे आसा मुखारची स्लायड आतां आमी पळया आतां थंय स्लायडांत तुमकां दाखयला तशी चल्लो कोण चल्ली कोण म्हणत आतां आमगेलो प्रश्न तुमी हे विचार तुमगेले मॅसेजांत आमकां तिळशियाची आतां पळो तें तो जाता की ती जाता की तें जाता इडली कसो जाता तूप कसो जाता ने जाता सुरवेच पळय आमी खंयच्याक आमी चल्लुशे आपयताची तो म्हण म्हणटाची दारलुशे ताका ट्रीट करताची खंयचे शब्द आहात तूं एकाक तुमी सांगात आतां ते आमी चारी चारी 8 11 शब्द घाला ते 11 शब्द आमी 3 वांटो करका कोणाक तो म्हण येता कोणाक ती म्हण येता कोणाक तें म्हण येता हे एक प्रयत्न तुमी कराचे हे आतां खाणाचें नांव घाला खाण पळय ते पोळ आसा इडली आसा तूप आसा ओड आसा कापी आसा आनी धंय आसा च्या आसा दूद आसा आनी उस्तली हलवो अशें पुरा विंगड विंगड विशय घाला ते लास्टाक मंचुरी हे घाला खंयच्याक आमी कशी म्हण येता अशें येता मॅसेज आसा आतां आमी पळोवचें आसला रे आतां पोळ हें कसले जाता म्हणून पोळ करेक्ट वसुधा प्रभू हांणी घाला तो जाता म्हणून तो पोळ सम आसा तो पोळ जाता आनी कोणाक तो म्हण येता ते खंयच्याक जाता ते म्हळ्यार खंयचे शब्दाक जाता ते पोळ म्हणत आमी तो पोळ म्हळ्यार चड सम म्हणटा आमी जाल्यार आनी इडली आतां ते चल्लो की चल्ली जावन ट्रीट करता आमी इडलीक इडली ती इडली करेक्ट ती इडली जाता आतां तूप सांगा तें की ती की तो वडो सम आतां तुमकां एक कसो की एक ग्रीप मेळ्ळें तो वडो सम आनी तशीच आतां तुपाक कसो म्हणया तूप प्रयत्न करा इडली ती सम अक्षता आनी पैन घाला सम तें आतां तूप निमगे आसा ಬಹುಶಃ तूप कसं जाता मंचुरी ती करेक्ट मंचुरिका ती म्हण येता आनी आतां विंगड शब्द आसा तूप तें म्हणटाचे
करेक्ट तें तूप म्हणटा आमी तें तूप समजले पुराय बारी करेक्ट उत्तर येता सामका आतां कापी हलवो तो करेक्ट हलवो तो जाता कसं की एक सूत्र आसा जी मध्यंत म्हणून तुमकां आतां कळ्ळें तें इडली पशी लायक म्हळ्यार ती इडली म्हणटा आमी ती आनी थोडे वरला उस्तली ती तें तूप समा आतां उस्तलीक कसा म्हणूं येता उस्तली ती की तें की तो मंचुरी ती समा आतां आमी हे पुरा पळयतना आमकां कसं कळ्ळें म्हळ्यार आमी ओकार एंडींग आसा पळय पोळो वडो आनी खंयचे ते हलवो हाका पुराय आमी चल्ल म्हूण ट्रीट करताची दारलोशे ते तो पोळो म्हणचे आमी तो वडो आनी तो हलवो अशें म्हणटा च्याकय आमी तो च्या म्हणटाची चेडुणे च्या हें आतां एकय ओ आनी अकार एंड जाल्ला रे म्हळ्यार सरतना ते स्वराक्षर आयला रे चड उणें आतां उस्तली ती म्हणून मेसेज गेला उस्तली ती करेक्ट आतां आमकां एकय ती जावकाला कसं जावका ती जावका जाला रे एंडींग ईकार आसका पळया इडली ती जाता कापी ती जाता उस्तली ती जाता आनी मंचुरी ती जाता पळय इतले पुरा आमगेलें फूड दाखोवन आमकां हें कोणें आमकां ग्रामर घरा येवन सांगून दी न्ही आमी उलयता हें पुराय आमगेलें एक व्हरोन घेवन येतला इतले लायक एक सूत्र ओकार आसला रे तें पुरुशलिंग म्हूण आमी घेतला ईकार आसला रे तें स्त्रीलिंग म्हूण घेतला हें दोनीय न्हय आतां तूप पळया तूप तें म्हणलें तुमी तशी धंय तें जाता दूद तें जाता तें आतां तिन्नेची लिंग दोन्ही न्हय एक पुरुशलिंग आनीक स्त्रीलिंग आनी दोन्ही न्हय जाल्यार ताका आमी कन्नड भाशेंत नपुंसक म्हणटाची न्यूटर जेंडर म्हणटा इंग्लिशान आमी ताका अलिंग म्हणचे अलिंग उडगास्तोरी आमी कोंकणींत पुरुशलिंग पुल्लिंगाक स्त्रीलिंगाक आनी नपुंसकलिंगाक अलिंग म्हणून म्हणटात असल एक विचार आमी नवोची आजी तुमकां थोडे गोत्तस पुरो जाल्यार आतां अपास आमी उडगास केलेले आतां नेक्स्ट स्लायड आतां तुमी आनीक आमी एक्सरसायज हांतू चड करुया आतां तावळी खाण सांगलें हांवें आतां थोडे वस्तूची नांव बरयला थंय वस्तूची आतां तेर म्हणटा आमी तेरू हें तो तेरू की ती तेरू की तें तेरू हें तुमी एक घालता रब्बा मेसेज तो ताजे ಒಟ್ಟು शब्द घाला तो तेरू की आतां झाड म्हणटना तो चल्लो की चेल्ली की दोन्ही न्ही काणी हें कसं येता प्रबंध कसं येता गोडसाण कसं येता एकाक तुमी मेसेज घालता राब्या एक लायक रितीर आमकां प्रॅक्टीस जाता एक कोंकणी उलोवचें आनी आमी कसले एक विंगड नमोने रे तें उपयोग करतास जाल्यार तें आमकां सम करूंक एक बरयतना आतां तें तेरू तें म्हणून म्हणटास तें तेरू म्हणून एक मेसेज आयला तें तेरू आतां झाडाक तो तेरू म्हणून म्हणटा आसाची एकल्यान तें तेरू घाडलें आनीक तो तेरू खंयचे सामा पळया आमी मागीर झाड कसं येता तो झाड की तें झाड तें पळय काणी सुलभस काणी ती काणी जावका ई कार न्हय आतां आमकां स्वल्प डावट अशें खंय म्हळ्यार अकार एंडिंगांत थोडे डावट आनीक आमकां क्लियर जायना तुमगेलें उत्तर पळयतना कळटा म्हाका तें झाड म्हणून म्हणटा अशें करेक्ट तें झाड थंय तो येना तो म्हूण येना आनी प्रबंध
दिस ही काणी म्हणल्यार आमी तें चेल्ले रूप दिलें ताका स्त्री. ही काणी ती काणी म्हणल्यार तें स्त्रीलिंग जालें. तें झाड करेक्ट करेक्ट तें झाड आतां सम सांगलां. आतां गोडसाण म्हणून आसा गोडसाण गोडसाण तें प्रबंध सम. आनी गोडसाण कशें जाता गोडसाण म्हणून तुमी घाला रे तें गोडसाण जाता. गोडसाणी म्हणून म्हणल्यार ती गोडसाणी म्हणून जाता. आतां प्रबंध तें म्हणून जालें आनी मुखार वचचें. आतां समुद्र कसो येता समुद्र समुद्र म्हळ्यार कसो येता समुद्र पुल्लिंग पुरुषलिंग की स्त्रीलिंग की तो हात सम. हात आमी केन्नाय पुरुषलिंग जावन उपयोग करताचे. आनी खत खत आतां आमगेले आंगाक आमगेले ड्रेसा वयरी कली जाल्यार आमी ताका खत म्हणटात. तें कसो येता तो खत की ती खत की तें खत. भजन तो समुद्र सम तो समुद्र म्हणून एक मेसेज येईल सम. आनी भजन कसो येता भजन तें खंयचे लिंग जाता समुद्र ती न्हय. समुद्र म्हळ्यार तो समुद्र तो समुद्र. मुखार प्रयत्न करा लायक सगळी चढते पुरा समास. भजन कसं येता तण कसं येता तण तण तण. ती भजन म्हणटा आसाची ती भजन म्हणून सम. ती भजन जालें. तण तण पेल तें खत करेक्ट. खताक आमी तें अलिंग जावन आमी सांगताय. तशी बोट बोट कसो येता बोट बोट तें तण सम. तें तण तें अलिंग जाता तें तण सम. ताळवत म्हळ्यार हें कसो येता तें तण सम. तें तण सम. बोट कशें जाता बोट बोट तें खत सम उपास. आतां ताळवत आनी बोट कसलें हें तुमी घालता रब्या. नेक्स्ट स्लायड तें बोट सम तें बोट सम. आतां आमी थोडे प्राणीले विशय येवया. ते म्हळ्यार हांगा बारी इंट्रस्टींग विशय आसा हांगा बारी इंट्रस्टींग आमगेल्या भाशेन. आमी थोडे फावटी दारले प्राणीकय आमी बायले म्हणटाचे. बारी एक लायक तुमकां उदाहरण हस्ती. आमी ते दारलो आसा बायल आसा ती हस्ती म्हणचे स्त्रीलिंगाची हस्ती. अशें जाल्यार आतां पळय आमी सुणें सुणें सुणी कसो येता तें की ती की तो. मोर मोर म्हळ्यार नविलो. आमी नविलो म्हण म्हणटा चेड. मोर कन्नड पद सोडून आमी कोंकणींत गेल्यार तें मोर जाता. कीर म्हळ्यार गिळी कीर. गाय मूस गोत्ता सामको मूस मूस तें झाड फुडले स्लायडाचे येता आसा मेसेज. आतां माज्जर बैल हस्ती हे ताळवती सम. तें आतां आमी आतां मुखार गेल्याचे आमी. आतां आमी प्राणीले विशय येता आसाचे. तो मोर म्हणटा आसा तो मोर सम हें तो मोर. आतां विंगड पळयात सुमार आसा. गड्डव कसो येता तें सुणी सम तें सुणी सम. आतां माज्जर दोन तीन नमुने रे माज्जर दिला ते गाय ती गाय सम ती गाय जाता ती गाय. तेची बैल आनी गाय कांय आमगेले ते प्राणीचे लिंगाचे आमगेले नामपदाचे लिंग जाता. जाल्यार थोड्या कडेन ते जायना. ते खंय पुरा पळया तुमी. आतां माज्जर आसा माज्जर माज्जर ते बायली जावो दारली जावो कसलेय जावो ताका तें माज्जर म्हणचे नपुंसक.
जीवनातील वस्तूक म्हणता बळ तशी त्या माज्जेर एक वेळ तुम्ही बुक्कुल म्हळारी तो बुक्कुल म्हणका तुम्ही ते पर्टिक्युलर जावन दारले माजराक तुम्ही आपयता जाला ने ज्या बायल माजराक तुम्ही एक मोगानी माजरी म्हणता म्हणलं की तेन्ना ती माजरी म्हणका तशी हे पुरा इतले एक थोडे कडेन आमकां एडजस्टमेंट करूंक एक स्वातंत्र्य आसा तें आमी मुखार पळोवचें आसा आतां हें सोरया पळय हस्ती म्हळ्यार हांव तावळी म्हणले वरी घोडो हे विशेश गोड म्हळ्यार ओपास चेल्ली गोड जाल्यार ताका गोड म्हणून म्हणचें ते बायल गोड जाल्यार दादले गोड जाल्यार ताका पुरो गोडो म्हणचें तो गोडो तशी असल एक विचित्र एक नामाचे लिंग कोंकणींत मात्र असस बहुशः आमगेले लागींच खंयची भाशेंत असल एक विशिश्टत ना भाशेंत गड्डव ते चल्लो असो चेल्ली असो कसले असो ते गड्डव म्हणून म्हणटा ताका नपुंसकलिंग पार्ली ती पार्लीची तातूंत बायले दादले खंयचे आसल्यार ते ती पार्ली जाता तशी चेरडू नपुंसकाची ते चिल्ले चेरडो असो चेल्ल्या चेरडो असो ताका पुरो त्या चेरडू म्हणचे तशी कोयत म्हळ्यार आमी कोयती म्हणटाची ती कोयती जाता कोयत म्हण तुमी म्हणटना ते ओपास नपुंसक न्हय कोयतो म्हळ्यार ते पुरुशलिंग जाता अशे विचित्र रितीन आतां पार्ली ती जाता पळय शिरलो जाता तो जाता तेची जातीची ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ शिरलो तेन्ना तो पुरुशलिंग जाता तशी हे एक आमगेले भाशेचे एक बारी विशिश्ट तायेन मिती सगळ्यांक आमगेले भास तितली सुलभ रे शिकूंक जायना उलोवचें जायना चुकी उलयतात आमीची थोड्यात चुकल्याची आनी बायलांनी हे भास शिकचे आनीकय ಸ್ವಲ್ಪ कश्ट आसा नेक्स्ट स्लायड नेक्स्ट आतां आमी अनेक विशय आयले आतां आमी इतले वेळ म्हणलें तो ती तें तितलेची आमी राबयला आतां थोडे फावटी कशें आसता म्हळ्यार तुमी दोनी रितीर सांगीत दोनी रिती आतां आमी सत्ते म्हणटा सत्ते थोडे कडेन सत्री म्हणटा आमगेले अंत भितर समुदाया भितर ते कडेन कुंदापुरा गेल्यार तुमी सत्री म्हणटा तेन्ना सत्ते आशिल्लें नपुंसक जाल्लें म्हळ्यार अलिंग जाल्लें सत्री म्हणटना ती सत्री जाली एकच विशय ताका दोनी लिंग जावनूय आमी उलयताचे जिवंत प्राणीक अशी जावचें साध्य ना दोनी हांगा आमी उलयतना नामपदाचे लिंग तशी अशी आसा सगळ्यांक न्हय थोडे कडेन मात आतां वणत म्हूण आसत वणती ती वणती म्हणटा आमी हांव तुमकां सुरवे दिसा सांगला वणत म्हळ्यार प्रमाणीकृत कोंकणी भास आमी वणती करताची आमी खंयचेय अर्ध व्यंजनांत राबयनाची पुरा ई ओ अशी करून बरोवचें तेन्ना आमी वणत म्हळ्यार वणती म्हणटाची वणती म्हणली कुळ्ळे स्त्रीलिंग जालें तेची पागार म्हणटना तो पागार म्हणटा एक विषय एकडे पुरुशलिंग आनी एकडे स्त्रीलिंग जाता आतां वर्लेलें तें पळयात आरसो आरशी सत्ते सत्री कॅस रोम हें पुरा हाका आमी द्विलिंग पद म्हणटात द्विलिंग पद मुखार पळय नेक्स्ट आतां अनेक विचित्र आमकां दिसता अनेक रूप आमी ಸ್ವಲ್ಪ उलयले त्या विशय कसा म्हळ्यार थोडेचे विशय ताका पुरा रितीर आमी सगळे पुरुशलिंगय जाता स्त्रीलिंगय येता आतां मूस म्हणटना तांचो अपास मूसिणी मूसणो अशी कसले ना मूस म्हळ्यार मूसच ते दार्ल मूस बायल मूस पुराके आमी मूस म्हणटाय घोडोय तशीच सरप अपास सरपिणी म्हण ना
सरप म्हळ्यार तातूंत खंयचे ते ताजे बायोलॉजिकल हें कसलें आसता तें ताका आमी ಒಟ್ಟು जावन ताका आमी पुल्लिंगान आपोवचें नित्य पुल्लिंग म्हणटा तेज्या नित्य पुरुशलिंग सो तशी नित्य पुरुशलिंग हस्ती नित्य स्त्रीलिंग खंयचे नमाने हस्ती असो देरलो अशें बायल तें केन्नाय ताका नित्य स्त्रीलिंग जाता मोय आमी सांगलें मोय ती मोयीच जावचें मुसावरी ते आनी कोयती तें स्त्रीलिंगच जावचें माज्जर तें नित्य अलिंग नित्य अलिंग तशी चेरडू आमी हें पुरा पळयलां गाड्डव हें पुरा नित्य अलिंग जावन आसता असल एक विशय आमगेले लिंग प्रभेद आमगेले भाशेंत कितले चंदायर एक आस आनी ताका कितले विवरण करूं जायना तिले एक सूत्र आमगेले मना भितरय आमी उडग आसतना ह्या पुरा प्रॅक्टिसांत उलयताची हाका कोणें सूत्र घालून दी न्ही आमकां मुखारचें सामान्य लिंग आमी पळयलें मुखार येता आमी आतां वापस हे आमी उडगास करचे आसल्यार प्राणीची लिंग आमी घडान एक घेनाची नामपदाची लिंग विंगडची वेगळेच आसता उदाहरण पळयात माज्जर खंयचेय लिंगाचें आसतें तें अलिंग जाता चेडू आतां चेडू जीव आशिल्ले आतां कामाचे आमी चेडू म्हणटाची जीव आशिल्ले विशय जाल्यार आमकां तें निर्जीव नपुंसकलिंग जावं ती तें चेडू म्हणटा आमी तें चेडू आनी खाण कसलेय आसूं खाण आसल्यार तें प्राकृतीक जावन तें अलिंग आसता जाल्यार जीव आशिल्ले हस्ती पळया तें दादले हस्तीक आमी ते स्त्रीलिंग जावन आपयताची तशी वणती पार्ली हें पुरो म्हणलें मनीस म्हळ्यार ताका केन्नाय तो मनीस म्हूण ताका तो मनीस ताका पुरुश लिंग स्थान दिल्लें आमी तशी पागारू सरप असो हें पुरा पुरुश लिंगाची जाता पागार म्हळ्यार एक निर्जीव वस्तू जाल्यार ताका आमी पुरुश केला चालू केला अशी मुखार अशी पुरा आमी एक लॅक घालतना आमकां कळटा कोंकणींत एक लिंग प्रभेद कसो आसा म्हळ्यार ते एक पुरुश लिंग ते पुल्लिंग म्हणटाची मस्क्युलायन जेंडर म्हणटा इंग्लिशांत तशीच दोनीचे स्त्रीलिंग फेमिनायन जेंडर म्हणटाची अलिंग कन्नडांत नपुंसकलिंग आनी न्यूटर जेंडर म्हणटाची आमी पुरा हे कन्नड मात्र ग्रामर शिकिल्ली ती आमी कोंकणींतूय आमी नपुंसक पुल्लिंग अशी पुरा म्हणटाची जावन ताका एक वेगळेची विंगडची शब्द आसा कोंकणी एक स्वतंत्र भास त्या खातीर विंगड भाशेचें आमकां अगत्य पडना तें आमी विसरून गेली ती न्ही जाल्यार आमकां ताजे परिचय नातील ती आमी कन्नडाचें लागींची भास आमगेली कन्नड तातूंत आमी घेता आसाची म्हळ्यार एक विचार आमकां आमी अर्थ करून घेतल्यार पुरो तितले आतां सामान्य लिंग म्हणटा म्हळ्यार सकडे तातूंत दादलो बायल खंयचेय असो ताका एक लिंगांनी आपोवचें आनी द्विलिंग तशी आपयता अशी म्हणत चेल्ली म्हणत चेल्लोय म्हणत तशी तसले एक वय आमी हांगा एक मॅसेज येता गायंत चेडू म्हणल्यार स्त्रीलिंग गोंयांत जातकी म्हणून विचार करून पळया हें एक विशय वय गोंयांत आनी आमगेलेच हांगा विंगड प्रभेदांत कोंकणींत तांणी चेल्ल्यांक चेडू म्हणटा
चल्ल्याक कसले चेडो म्हणटाची चिल्ल्याक चेडू म्हणटाची आमी ते दोन शब्द नौकरांक म्हणून उपयोग करता हे चेडो तेन्ना चेडू जेतना थंय नपुंसकलिंगांनी आपयताचे गोंयांतूय आसा हांगाय आसता तें चेडू म्हणटात आनी चेल्ल्यांक तें चेडू अशी हे एक उपयोग एकक अंतू विंगड विंगड आमगेले बोलींतू ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ आसा जाल्यार आतां चेड हे पुराय एक वाटेक एक नमुन्याक येता आसा कोण चेडू म्हणटा तान्यात शेल्ली म्हणटा शेल्ली ते शेल्ली म्हणटना ऑटोमॅटिकली ते स्त्रीलिंगाक येता अशी आमगेले हे उलयता उलयता एक बोलीच्यान आनी एक बोलीच्यान उलयता उलयता एक सामान्य वाटेक आमगेले भास येता हे एक विचारूय आमगेले नरेश किणी मामान आतां घाल्ले त्या खातीर हांव हे विशयी सांगता आसा नेक्स्ट स्लायड तेजेल्ले आतां आमी येद्दोळताय आमी उरलेले पुरो एकवचन तो ती तें आतां आमकां आनी एक परिचय नातिले आमी पयरी पळयला वचन एकवचन आसल्यार एक नमुना बहुवचन आसल्यार आनी एक नमुना आतां चेल्ली आशिल्लो चेल्लियो जाता म्हणून आमी पयर पळयला गाय आसल्यार गायो अशी एक वचन हे जातना बदलावणी येतना तांगेले रूपय बदलावणी जाता आतां हांगा आमी आतां येद्दोळताय पळयले तो ती ते तो ती ते भौशा आमी आमगेले उलयतना हे मस्त वेळा रिपीट जाता आमगेले उतरांतू त्या खातीर हे हाका सर्वनाम म्हणटाचे सर्वनाम एक आतां राम पेंटा गेल्लो तो पेंटा गेल्लो माज्जर उडले तें उडलें म्हळ्यार एक खंयचे एक नामपदाचे बदलाक आमी घालचे एक पदाक आमी सर्वनाम म्हणटा सर्वनाम बारी चड आमी सर्वनाम उपयोग करचे तो ती ते म्हळ्यार एक पुरुषलिंग एक स्त्रीलिंग आनी एक अलिंग आतां हे चड आसल्यार कसो करचें आतां तो चल्लो म्हण येता आमी मस्त जन चल्ले आसल्यार चल्लो न्ही चल्ले चल्ले म्हळ्यार बहुवचन तेदना खंयची पद येवका तो आशिल्ले ते जाता ते तो आशिल्ले ते चल्ले म्हण जाता तो चल्लो आशिल्लो ते चल्ले म्हण जाता हे भौशा आमी तितलें गमन हाणाची उलयतना ते चल्ले म्हण तशीच आतां तूं आशिल्ले कशें जाता तुमी जाता आतां आमी उलयतना हांव तूं तो हांव तूं तो हाका आमी प्रथम पुरुश कन्नडांतू आनी मध्यम पुरुश आनी उत्तर पुरुश अशें कसा की म्हणटा आमी ते आतां उत्तम पुरुश म्हणटा इंग्लिशांत सुलभ आसा फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन आमी ते कोंकणींत तेच घेतला आमी प्रथम म्हळ्यार पयलो प्रथम पुरुश दुसरो म्हळ्यार तो येद्राव कोण आसा पळय आमी उलयता तो आनी कोणाले विशय उलयता आमी तो तिसरो जाता तिसरो उत्तम पुरुश ताका थर्ड पर्सन थर्ड पार्टी थर्ड पर्सन पुरो आमी उलयता म्हणटा विंगड हांव तूं आनी तो तशें आतां हांव आशिल्ले आमी जाता आमी जाता तूं आशिल्लें तुमी जाता हें कसलें आमकां चड आनी बारी सरळ जावन हें बदलावणी जाता
जल्लारी उत्तम पुरुष येतना तिसरं पुरुष येतना तृतीय पुरुषाक येतना सुमार आम्ही उडगासतो का थोडे आता तो आशिला आता तुमकां सांगिल्लें तशी तो चल्लो आशिल्ले ते चल्ले जाता ते चल्ले आनी ती आशिल्ले ती चल्ली त्यो चल्ल्यो त्यो त्यो म्हणून जावं बहुवचन पुल्लिंगाचे बहुवचन त्यो जाता सर्वनाम ते आशिल्ले ती जाता ती म्हळ्यार अनुनासिक येता ते एक बोट्ट पळयात तुमी ती जाता ती म्हळ्यार एकवचनाची स्त्रीलिंग बहुवचनाचे अलिंग ती जाता आता ते माजर ती माजरां म्हणचे अशें हें आतां हांगाचें स्वल्प दूर आसल्यार आमी कसं म्हणका हो चल्लो हे चल्ले आनी ही चल्ली ह्यो चल्ल्यो हे माज्जर हे सुणें ही सुणी जाता अशें आमगेलें उलयतना आमगेले उतरांतूची आमी एकवचन सांगता की बहुवचन सांगता की आमी हें कसलें प्रथम पुरुष सांगता की द्वितीय पुरुष सांगता हे पुरा हे उतरांतूची आमकां दिसता अशी असल व्यत्यास आमी उणी करता अशें आमी उलयतना पुरा काय हो हे तितलेच हे व्यत्यास केल्यार स्पीच क्लियर येता बरयतना हें पुरा नॉलेज आमकां जावका आतां आमी उलयता आसतना हें चेडून गेल्यार आमी अर्थ करून घेता कोणें चुकी सांगल्यार आमकां अर्थ जाता विवरण अगत्यपणा तेची बरयतना हें बरयन जाल्यार आमगेलें भास समना म्हणून एक आमकां ब्रँड जाता मुखारचें आतां तुमी थोडे इतले पुरा शिकताची आतां आमी स्वल्प एक्सपर्ट जाल्ले आसात आतां ते सोडलेले डॅश डॅश शब्द तुमी भरती करून आमकां मेसेजांनी सांगया आतां डॅश चल्लो कॉलेजा शिकता डॅश चल्लो कॉलेजा शिकता कसा घालता थंय तो की त्या की ते तितलेच आमी आतां पळयले तो ती ते आनी तो ती पळयल्लो वता आमी तो ती ते त्यो ती स विशय आसा खंयचे समजता पळयता तुमी रेडी कराची उत्तर डॅश चल्लो कॉलेजा शिकता आनी दुसरे थंय दोन्ही वाक्यांत ते डॅश क्रिकेट खेळतात थंय तुमी एक चल्ल म्हणून एक उडगां आसता रे थंय कसं घालता येता अशी तुमी एका मेसेजार घाल्याची तो की ते की ती की मुखारी आमी डॅश चल्ली बँकांत काम करता कसले सर्वनाम घालता थंय आतां ते चल्लो कॉलेजा वता समवे कॉलेजा शिकता तो चल्लो करेक्ट विद्या शणे हनी घाल्ले मेसेज तो चल्लो समजता तो चल्लो कॉलेजाक वता आतां ते जाताची तो चल्लो सम दिव्या प्रभू हनी घाल्लेत मुखारीचे दोन्हीचे वाक्य पळयात ते डॅश क्रिकेट खेळतात ते कसले गल्लार समजता दोन्हीचे वाक्यांत कसले गल्लार समजते तिन्नीच्यांत वापस डॅश चल्ली बँकांत काम करता डॅश ते चेडू म्हण घाला ते चेडू क्रिकेट खेळता
ओडणे वाक्य समजला जाल्यार चेडू म्हणच्या भाशेन तुमी एक चेडूव ते चेडूव क्रिकेट खेळताची आम्ही खेळतात आशिल्लें खेळता ती केल्यारी होडणे जाल्यार खेळताची म्हणटा आसा आमी ಸ್ವಲ್ಪ मस्त डायवर्ट जाला आमगेले चकार येता तकारा बदला ते चेल्ले क्रिकेट खेळताच करेक्ट ते चेल्ले ओके ते म्हणलें चल्लो घालूं साध्य ना ते चल्लो म्हणून घालूं साध्य ना इतले म्हळ्यार बहुवचन ते म्हणलें बहुवचन ते चेल्ले क्रिकेट खेळता समज आतां तिन्नीचे ती चेल्ली सम एकली आशिल्ली मी ती चेल्ली सम चारीचे वाक्य कशें त्यो डॅश चरत आसता चर्च म्हळ्यार कोण चर्चे तण खावचे प्राणी खंयचे कशी घाल्यार समजत थंय त्यो डॅश चरत आसात असची म्हणटा आमी ते चेल्ले सम ते चेल्ले समजल्ले आनी मुखारचे आमी निमगीत आसाची ती चेल्ली जाल्ले आतां चारीचे त्यो कसले भरती घालता थंय आमी त्यो आनी डॅश मज्जर दूद पिता त्यो गोरव समजायना म्हळ्यार त्यो म्हणालें आतां समजलें गायो त्यो गायो चरत आसत त्यो गायो ती गाय त्यो गायो तशेंच आनी मज्जराक कसं म्हणचें त्यो सरप चरत आसत जाता चडून आतां मज्जराक आमी डॅश तें मज्जर दूद पिता सम तें मज्जर दूद पिता आतां ती जातना कसं येता ती डॅश चेडूव मार्गार भोंवता जाता ती चेडूव म्हळ्यार तुमी एक बहुवचन घालका आतां ती सुण्याक जाल्यार तुमी ती सुणी मार्गार भोंवतात अशी घालका सम नेक्स्ट आतां पळय उत्तर सम घाल्ला हांव तें तो चेल्लो कॉलेजा शिकता ते चेल्ले क्रिकेट खेळटात ती चेल्ली बँकांत काम करता आनी त्यो गायो चरत आसत तें माजर दूद पिता ती सुणी मार्गार भोंवतात कसले घालयात सुण्या बदला विंगड घालयात आतां नेक्स्ट आनी एक आमी असले एक्सरसायज केल्यार आमी भोवशा एक्सपर्ट जाताची हे सर्वनाम हे उपयोग करचे बारी प्रामुख्य आमगेले उलयतना इतले म्हळ्यार हे आमी स्पश्ट तुमी सांगल्यार आयकतल्याक अर्थ जाता तुमी एक विशय उलयता की सुमारा विशय उलयता की म्हूण तें तुमगेले शब्दांत तुजी येता तें एकवचना उलयता की बहुवचना विशय उलयता की म्हूण आतां हो बैलो कोणालो अशी हो समज हो बैल कोणालो समज आतां दुसरे कशी बरयत आमी डॅश दारले हांगा कित्याक बसल्यात हांगा इत्या बसल्यात न्ही हे डॅश दारले हांगा इत्या बसल्याची कशी ते हे जावका गी हो जावका गी ही जावका गी कसं जावका पळया आनी डॅश सोकणी खंय सुकून आयली खंय दाखून म्हणटा आमी खंय दाखून म्हण येता ही सुकणी खंय दाखून आयली डॅश
कसा घालका हो ही हे आणि तू खंयचे तुम्ही एक पद घालयात ह्यो चल्यो आता शाळेक वतली वतली म्हणटा आता आमगेल्या गोंयांत पुराय हे फ्युचर टेन्साक ते धरले न्ही हो हकार उपयोग हो ते न्ही हंगा सदन्यत हंगा आशिल्ली ती हो हे आनी ही हे मात्र उपयोग करून प्रयत्न करा दोन्ही तीन कडेन आम्ही डॅश घाला प्रयत्न करा आता हे धरले म्हणून आमी हे धरले हंगा कित्याक बसल्यात हे धरले आनी सोकणी ते एकवचन अलिंग तशी ही सोकणी खंय चुकून आयली ही सोकणी तशी ते अखेरचे कसं ही पुराय हांव वाचिल्ल्या वय ही सोकणी करेक्ट घालात ही ही डॅश पुराय हांव वाचिल्ल्या वय सोकणे विशय सगळी सम घालता आसाची ही डॅश पुराय हांव वाचिल्ल्या चेडत्यान वाचूच कसा विशय आमी वाचूचे हांव हें वाचून जाल्ला वाचिल्ल्या म्हळ्यार भूतकाल जाल्ले काणी ही काणयो हांव पुराय वाचून जाल्ला म्हणून बहुवचन काणयेचे बहुवचन जावन काणयो जाल्ले नेक्स्ट स्लायड आतां आमी मुखार पळया न्ही ताजे पयस फुडें आतां पळया ते वापस ते उत्तर आमी दिला हो बैलो हे धरले हंगा कित्याक बसल्या ही सोकणी आनी ह्यो चेल्ल्यो आतां शाळेक वतली हे गोडशे चांगस हे ही काणी पुराय काणयो जावकते ही काणयो पुराय हांव वाचल्या नेक्स्ट स्लायड आतां आमी चड उणें लिंग विशयारी आमी नामपदाचे वचन कशी आसकी तशी नामपदाचे लिंग भेदाय आमी पळयले आनी वचन समजावन लिंग व्यत्यास जेतना ते शब्दांत कसले व्यत्यास येता हें आमी पळयलें अशे नामपदाचे विचार घेतला रे प्रमुख आसचे नामपदाचे लिंग नामपदाचे वचन आनी विभक्ती प्रत्यय हे पुराय आमी चड उलयतना चडून जावन आमकां सम खंयचे म्हणून कळनातिले असचे चान्सीस त्या खातीर ह्या अपास आमी उडगास केला तशी प्रति पावटी आमगेले कार्यक्रमांत आमी एक शब्द आमगेले शब्द भंडार कोंकणींतले चडयत वच्चे खातीर आमी दोनीचे कार्यक्रमांत सुरवेच्या कार्यक्रमांत हाताचे विशय हातांतल्यान कितले आमी शब्द बांदूं कितले पदबंद बांदूं येता हाताक विंगड विंगड प्रत्यय घालून पळयलें विंगड शब्द ताजे लागीं हाड दवरून पळयतना एक व्हड आमकां एक शब्दाची राशी मेळटा शब्द बंदाची राशी मेळटा तशीच आमी दुसरे एक संदर्भार आमी कृशीचे कितले शब्द घेवन येयले कृशीक संबंदीत शेताक संबंदीत कृशीक आमी प्रमाणीकृत जावन वापरचे शब्द
ते शेत असतं, शेतकार, शेतकारी अशी शेतकारी शब्द आम्ही सुमार पळयलेस. ताजे नंतर आता आज आम्ही पळया, आम्ही पयरे हात हंगताय व्हेल्ले, हंगताय व्हेल्ला आम्ही कंपोरू अन्नेक म्हण पुराय भूज हंगताय आमगेले खांद, खांद म्हणले शब्द ताय आम्ही या एक हात घेऊन सांगला. तशी अन्नेक आता काही हें जाता. आता वर्लल शब्द पळया, आमगेले शरीर आमगेलो ಒಟ್ಟು वस्त केदनाय ताका आमी कोंकणीनी कसले सांगचे म्हणून आमकां गोत न्ही जाल्यार ते ಸ್ವಲ್ಪ आमी इंप्रूव करून घेवंक जाता. तसले एक उद्देशानी हांव आतां ते थोडे शब्दाचे पट्टी घाल्या. तुमी एकची हक्का कोंकणीनी आमची गेल्या भाशेनी कसं म्हणटाची म्हणून तुम्ही मेसेज घालता. नंबर असते, नंबराक समजावन तुम्ही शब्द कोंकणीचो घालयात, प्रयत्न करात. आता आईज म्हण असते सुरवे शब्द, दोन्हीचे इयर म्हण आसा. आईस आशिल्ले बहुवचन रुपारी तुम्ही कशी घालता पळया. हेड आमगेले प्रमुख अंग, थ्रोट तशीची फूट, फूट पुराय फूट आनी फिंगर हे परत तुमकां आमी केन्नाय आमगेले अंतू चर्चेंतूय आमी हें शेरशिल्लें. आतां दोळे म्हणटा, दोळे, दोळे समवे दोळे विंगड कसले उत्तरस्की दोळे, आईज म्हळ्यार येस प्लुरल फॉर्म. दोळे सम एक जाल्यार आमी दोळो म्हणटा, दोळो. आई म्हळ्यार दोळो, दोळो दोळे प्लुरल करेक्ट जावन घाल्ला हांगा एक मेसेज दोळे म्हूण. आतां इयर, इयर हांगा दिसता आमकां दोन आसा. इयर म्हळ्यार मेसेज आयले कानो म्हणून, कान, कानो वय दोन्हीच्याक कान. आतां हें कशें जालें आमकां दिसचें. कान जत्ताची तिन्नीच कशें जालें तें दोळे आनी मालिनी मल्ल्या आनी बारी फुल्ल लिस्ट दिवन पेटयला. दोळे, कानु ಮತ್ತೆ गळो आनी पावलो फूट, बोट्ट आनी तोंड पूरय समये, नाक आनी हातू, हातू पाय, हातू पाय सम. आतां वापस तुमी कोडे विंगड कसले आसल्यार हे पुराय आतां एक 7-8 शब्द एक वेळा आईला वाजून सांगले. ते थ्रोट तिनी हेड म्हळ्यार ताळो म्हणून घाला, हेड, हेड. आतां आमी ಮತ್ತೆ वय आतां आमी ಮತ್ತೆ म्हणटाची, ಮತ್ತೆ म्हणटाची थोडे विंगड हाजे पर्याय जावन तकली म्हणटा, तकली, मंडो अशे पुरा उपयोग आसा. विंगड विंगड अंतू आमगेले भितर कोंकणी आमगेले भायर सोड विंगड शैली उलयतना ते पुरा असल शब्दूय येता आमकां. हे आमकां थोडेचे हाजे परिचय आसल्यार आमकां कोंकणी साहित्यानी वाजितना कश्ट जायना. थ्रोट म्हळ्यार गळो, गळो आनी गोमटी म्हणून हाका म्हणटा, गोमटी, गोमटी म्हणटा. आतां पावलो करेक्ट, पावलो फूट, पावलो, पावलो सम. तोंड, नाक, भुज्जो म्हणून, भुज्जो खंय येता तें पाय म्हणून दिला. पाय म्हळ्यार लेग, लेग करेक्ट 10th ना. तुमी नंबर घाल्यार बारी लेग जाता ते ताका सिरियल नंबर आसा. नंबर घाल्यार ते पर्टिक्युलर खंयचे म्हण कळटा.
आता नांक म्हणता आम्ही एक अनुनासिक गला ते नांक निजावनो स्टँडर्ड फॉर्मारी नाक म्हण असते नाक नाक हे आमकां एक विषय गोत आसा तितले आनी फोर हेड 17 आसा पळय 15 फाटी म्हण बरयला बॅक फाटी आनी 17 निडल सम फोर हेडाक आमी निडल म्हणटाची आनी हर्दे ते आमी खंयच्याक ते चेस्ट म्हळ्यार आमी हर्दे म्हणटाची आनी स्टँडर्ड फॉर्मारी छाती म्हणटा छाती हे एक उपयोग आसा आनी फिंगर्साक बोट फूट 2 वेळा येयला पंचाचे तेची आनी 13 नंबरात तेच आसा हँड आमकां कोत्ता आसा बॅक फाटी आनी एक एंकल म्हूण आसा तें कसो जालें म्हणून सांगा तुमी आनी फेस विंगड माउथ विंगड इंग्लिशांत कन्नडांतूय तें विंगड आसा कन्नडांत मुखा जालें न्हय मागीर माउथाक आसा म्हणटाची बाय मुखा आनी बाय तुमी कोंकणी ताका 2 शब्द आसा की म्हणून सोदून काडया पळय माउथ आनी फेस चर्म ते स्किनाक चर्म म्हणटाची अनेक चड प्रयोग आसा ते काती म्हळ्यार चेडुणे निर्जीव चर्माक काती निर्जीव आनी एक सजीव तशी व्यत्यास आसता ताजे भितर बोट सगळ्याक गोत आशिल्लो विशय बोट फिंगर आनी टीथ कोणें घालनी टीथ स्टँडर्ड कोण म्हणजे ना हे पळया एक भाशेंत आतां ते एक डावट निमगेला छाती म्हळ्यार हिंदी न्हय म्हणून खंडीत कोंकणींत आसा डिक्शनरी तुमी कोंकणी डिक्शनरी पळयल्यार तें मेळटा आनी ते शब्द आमगेले कोंकणींत उपयोग आसा हिंदींत आसा पुरो हिंदींत एक शब्द कन्नडांत एक शब्द आशिल्ले कुडले कोंकणींत आसूं नज म्हूण कांय ना तशें आमी हे एक 20 शब्द आनीक 100 शब्द आमगेले अंगाचेची आसा आमी ते मुखारचे कार्यक्रमांत पळोवया आजीक आमी पळया आतां ह्युमन बॉडी अनेक लिस्ट घाला हांवें तें तुमी एक पळोवन ताका तयार कराची आनी आमकां 1 वराचे फुर्सत आसा सगळ्यांनी बहुशा हें बारी खुशयेनी अंतू भाग घेतला तुमगेले ते मॅसेज अंतू कळटा आसा बारी एक्टीव पार्टिसिपेशन आसा क्रियात्मक जावन तुमी पुरा भाग घेतला इतल्या म्हळ्यार आमकां सगळ्यांक अभिमान आसा आमगेली भास आमी हें आमगेले स्कुला कॉलेजा शिकनीची शिकचे अवकाश नाशिल्लो आजी घरांत बसून कितलीकी विचार आनी एक सिस्टमॅटीक कोंकणीचे विशय आमी तुमी सगळ्यांनी मेळून एक चर्च करून आमगेले भाशेचे एक ज्ञान वाडोवचे काम केलां तुमकां धन्यवाद आनी आमी परत अनेक वार शुक्रार संजेची हेच वेळार 7 देखून 8 ताईं आमी मेळया आमगेली भास शिकुया आमगेले भाशेक कोंकणी भाशेक जय म्हणया नमस्कार.